शिरगांवा मायनिंग सुरू करपाक थळावे पंचायती सयत चडशा लोकांचे समर्थन आसा। बेरेस्तारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांनी मायनिंगाक तेंको दिलो, मात गांवांतले प्रश्न सुटावे करून मायनिंग सुरू करात अशी मागणी जनसुनावणे वेळार फुडें आयली। मायनिंगा वाल्यांनी हडप केल्ली कॉमन दादीची जमीन परत करची, देवळां आनी घरादारां वांटोवची अशी मागणी कांय जाणांनी केली। शिरगांव मायनिंग ब्लॉक 3 खाला मायनिंगा खातीर ईसी मेळोवपाक लागून बेरेस्तारा जनसुनावणी जाली। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे शर्मिला मोंतेरो आनी उपजिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांच्या निरीक्षणा खाला दिवचलच्या जाटये कॉलेजीच्या सभाघरांत ही जनसुनावणी जाली। हे जनसुनावणे वेळार व्हडलीशी गर्दी नाशिल्ली, मातसो वेळ बोवाळ सोडलो जाल्यार जनसुनावणी सुरळीत जाली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पदाचो त्याग करून दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लडोवची अशें केल्यारूच भाजपाक दक्षिण गोंयांत 60,000 मतांनी जैत मेळटले असो तोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मारलो। सारकीच गरज असल्यार उदका स्त्रोत खातें बोरवेल बांदपाक परवानगी दिता। परवानगी घेनासतना बांदिल्ले बोरवेल बेकायदेशीर अशें उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। उदका स्त्रोत खात्या कडेन सामुहीक बांय मारपाची येवजण आयला, ते खातीर प्रस्ताव धाडचे। फांतोडेच्यान 500 बांयो मारपाक प्रस्ताव आयल्यात। भाजी पिकावळीच्या वेवसाया खातीर बांयो मारून दिल्यात अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें। सल्लोगारान मडगांव, फोंडा, वाळपय आनी वास्को ह्या 4 शारांचो मास्टर प्लान तयार केला। ह्या आराखड्या विशीं बिरेस्तारा सल्लोगारान मडगांवचे नगरसेवक, अभियंते आनी वास्तुशिल्प तज्ञ सामकार मास्टर प्लॅनाचें सादरीकरण केलें। हो आराखडो सगळ्यां मुखार सध्या मांडप शक्य ना। तशेंच आतां ह्या आराखड्यान येरादारी वेवस्थापन जोडला। मास्टर प्लॅन तयार जाल्या उपरांत सरकाराक सबमीट करतले अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिल्या। गोंया भायल्या फळ विक्रेत्यांचो वास्को येवन धंदो करपाचो प्रकार चर्चेचो विशय जावन रावला। भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याक मार बसता अशें थळावे व्यापारी सांगतात। दुसरे वटेन मुरगांव पालिकेक सोपो फारीक करून धंदो करतात अशें भायल्या विक्रेत्यांचें म्हणणें। जाल्यार नगराध्यक्षाच्या कोतान पालिकेन तांकां कसलीच परवानगी दिवंक ना खंय। फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन वास्कोन बिगर गोंयकार येवन रस्त्याक कुशीक आपलो धंदो करतात, ताका लागून थळावे धंदेकारांक फटको बसला। ह्या प्रकाराक लागून आतां थळावे धंदेकार बरेच तिडकल्यात। देखून पालिकेन आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे फळां विक्रेत्यांनी केल्या।
म्हापशेचे पालिकेन दुकानांचे भाडे वाडयल्यान आनी घरपट्टी लागू केल्ल्यान तिडकल्ल्या 200 वेपाऱ्यांनी आयज सकाळी 10 वरांचेर पालिका कार्यालयाचेर धडक मोर्चा काडलो। हाची दखल घेवन थळावे आमदार उपसभापती जोसुआ डिसोजा हाणें आयज सांजे वेळार पालिका मंडळा कडेन बसका घेवन हो प्रश्न सोडोवया अशें आश्वासन दिल्या उपरांत वेपारी दनपारा परत गेले। फाटल्या 29 डिसेंबराक जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेन भाडेपट्टी दरवाडीचो थाराव मंजूर केल्लो। पीडब्ल्यूडीच्या नव्या भाडेपट्टी दरा प्रमाण 296 प्रति चौरस मीटर दरवाडीक पालिका मंडळान मान्यताय दिल्ली। आदी हे दर 152 रुपया चौरस मीटर आशिल्ले। ताका लागून पालिकेच्या दुकानांचे भाडे सुमार दुप्पट म्हणजे 96% वाडयला। ह्या भाडेपट्टी दरवाडीक विरोध करून म्हापशे वेपारी संघटना पयली 4 जानेवारीक म्हापशे पालिकेचेर पाविल्ली। तेन्ना नगराध्यक्षांक 8 दिसांची मुदत दिल्ली। ह्या 8 दिसांनी पालिकेन हाचेर कांयच भुमिका घेवंक ना देखून आयज सकाळी परत पालिके कडेन मोर्चा व्हेलो। प्रभू श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सोहळ्या निमतान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंतल्या श्री दत्तात्रय, श्री राधाकृष्ण मुरलीधर आनी हरवळीच्या श्री रुद्रेश्वर देवळांत साफ सफाई केली। 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या वेळार दरेका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले। हे फाटभुंयेर बेरेस्तारा ही नितळसाण मोहीम राबयली। हे मोहिमेंत भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले। शिवानी राजावत आणि तिची आई जयदेवी चौहान यांच्या मरणा प्रकरणात अनुराग सिंग राजावत हाणें जामिना खातीर केल्लो अर्ज दक्षिण गोंय जिल्लो न्यायालयान भायर मारला। हुंड्या खातीर अनुराग हाणें नियोजन करून आपली घरकान्न शिवानी आनी सासूमाय जयदेवी हांचो खून केल्ल्याचो आरोप आसा। ह्या प्रकरणात अनुरागाच्या आवयक आरोपी केल्या। अनुराग हाणें पुराय प्लान करून बायल आनी सासूमायक मारून उडयली। घरांतलो LPG गॅस सिलिंडर उक्तो करून दवरलो। सासू जयदेव ही देवा कडेन दिवो लावपाक वता हें खबर आशिल्ल्यान ताणें तो वेळ थारायलो। तिणें दिवो लावपाचो यत्न करताच कुडींत स्फोट जालो अशें सांगलें। न्यायालयान सगळ्यो बाजू आयकून अनुरागाचो जामीन अर्ज भायर मारिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट प्रभू देसाय हाणें दिली। अफगाणिस्तानात दुसरी सुपर ओव्हरी मेरेन पाविल्ली मॅच जिखून भारतान T20 माळू आपल्या नांवार केला। भारतान दिल्लो 213 धांवड्यांचो पाठलाग करताना अफगाणिस्तानान 212 धांवड्यो करून मॅच टाय केली। उपरांत पयली सुपर ओव्हरीन अफगाणिस्तानान भारताक 17 धांवड्यांचे आव्हान दिल्ले। पयले सुपर ओव्हरीन मॅचीचो निकाल लागपाक शकलो ना म्हूण दुसरी सुपर ओव्हर खेळयलो। दुसरे सुपर ओव्हरीन भारतान अफगाणिस्तानाक 11 धांवड्यांचे आव्हान दिल्ले। दुसरे सुपर ओव्हरीन रवी बिश्नॉय ओव्हर दिवपाचो कॅप्टन रोहित शर्माचो निर्णय योग्य थारलो। हरशीं मार्च एप्रिला मजगती लागपी फणस ह्या वर्सा बेगीनच लागल्यात। 70 जायते कडेन फणस लागिल्ल्याचे दिसून येता। फणसाचो हंगाम हो मार्च, एप्रिल आनी मे म्हयन्या मेरेन आसता, पूण ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांतूय फणस लागिल्ले दिश्टी पडटा। 70 जायत्या जाणांचे फणस लागल्यात। फणसाचे जायते जिन्नस करतात। फणसाच्या कुवाळ्याची भाजी, कापां आनी हेर पदार्थ लोक उमेदीन खातात। ह्या वर्सा फणस बेगीन लागिल्ल्यान लोक उमेदीन आसात।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तरेंत भाजप पक्ष 1 लाख परस चड मतांनी वेंचून येतलो असो दावो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान केलो. उत्तर गोंया वांगडाच दक्षिणे गोंयांतूय ह्या वर्सा भाजप पक्ष बाजी मारतले अशें ताणें सांगलें. गोंयांत 2 म्हयन्यां पयलीं राष्ट्रीय खेळा सर्त दबाजन जाली. मात राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर वापरिल्ल्या व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालपाक थोडो कळाव जालो. देखून फेब्रुवारीचो म्हयनो सोंपच्या पयलीं व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. कामगार खात्यान बांदकाम क्षेत्रांतल्या कामगारां खातीर सवलतींत सुदारणा केल्या. तांकां खुबश्यो सवलती आसात. ह्या सवलतींतल्यान मेळपी निधींत आतां वाड जावपाची आसा. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात नियम 267 सुदारणा हाडून नवीन सवलती चालीक लायतले. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. कामगार खात्याची बेरेस्तारा बसका जाली. कामगारांच्या हितान घेतिल्ले बसकेंतले निर्णय कामगार आयुक्तान सांगले. स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक रस्ते आणि सिवेजीच्या कामाक एक वैयक्तिक डेडलाईन दिल्या वेळे भितर ही कामां पुराय करून मुख्यमंत्र्यान दिल्ले 31 मेच्या डेडलायनी भितर पणजेक स्मार्ट करपाचो आमचो यत्न चल्ला. आतां मेरेन 75% स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्यात. 31 मे मेरेन 100% काम पुराय करप हे व्हडलें आव्हानूच स्मार्ट सिटीचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीजान सांगलें. स्मार्ट सिटी येवजणे अंतर्गत पणजेची उदरगत सुरू जाल्ली. आतां आमी 2024 आसात. वट्ट 8 वर्सां पुराय फकत 73% कामां जाल्यात. शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत चलिल्लें काम 31 जानेवारी पयलीं पुराय करपाची डेडलायन स्मार्ट सिटीन दिल्या अशें संजीतान सांगलें. एथिकल ट्रॅव्हल प्रोफेशनल असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन मोर्जे हांगसर प्रोफेशनल रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग सेशन आयोजीत केल्लें. ETPA चेअरमॅन साकेत पिंपळे, ETPA फाउंडर प्राची खळदकर
अमित बोराडे आणि शशांक कुलकर्णी तशेंच ETPAची कोर टीम अक्षय दहिवाल, सूरज मेहरे, अनिरुद्ध बारहाते, श्वेता मोरे, सचिन कुलकर्णी, ऋषिकेश गोखले हाणें ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. पर्यटन क्षेत्रांत नामना आशिल्ले डॉ. विश्वास केळकर आणि दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आशिल्ले. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जावपाच्या घडणुकेचो CBI वरवीं तपास करचो अशी मागणी समाज वावुरपी नारायण नायकान केल्या. कांय दिसा आदीं नारायण नायकान म्हायतीच्या अधिकारा खाला पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा विशीं म्हायती मागिल्ली. त्या वेळार बायांच्या प्रदूषणा विशीं आपले कडेन कसलोच डेटा उपलब्ध नाशिल्ल्याची म्हायती मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिली. गोयचे नाटककार, दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनेते विजयकुमार विश्वनाथ नाईक 59 हांकां आयज मरण आयले. तांच्या अचकीत मरणान नाट्यमळाचेर दुख्ख पातळ्ळा. नोव्हेंबरा सावन तांची भलायकी सारकी नाशिल्ली. कांय दीस GMCंत उपचार घेवन तांकां घरा धाडिल्ले. बिरेस्तारा भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हरताले. मात वाटेरूच ताणें निमणो स्वास घेतलो. तांचे फाटल्यान घरकान्न आनी पूत वरद नायक आसा. आयज सांजे वेळार तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. निमाणें दर्शन घेवपा खातीर विंगड विंगड मळां वयले मानेस्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. सतरा जानेवारीक डोंगरे राम भक्तांनी एक व्हडलो प्रयोग केलो. 22 जानेवारीक अयोध्येक जावपी राम प्रतिश्ठापने दिसा निमतान सुमार 12,000 पणट्यो पेटोवन थळाव्यांनी श्रीरामाची आकृती साकारली. पळयात. आधार कार्डा संबंधी EPFOन व्हडलो निर्णय घेतला. जल्म तारीख अपडेट करपाक वा दुरुस्त करपाक आधार कार्ड वापरूंक मेळना. EPFOन वैध दस्तावेजाच्या वळेरींतल्यान ताका वगळा. कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड असोसिएशनान हे संबंधी परिपत्रक जारी केला. आधार वापरून जल्म तारीख बदलूंक मेळना अशें EPFOन सांगले. EPFOन 16 जानेवारीक हे परिपत्रक जारी केल्ले. ते प्रमाण UIDAI कडल्यान एक पत्रय मेळ्ळें. जल्माची तारीख बदल्यार आधार कार्ड वैध आसचें ना अशें सांगलां. वैध कागदपत्रांच्या वळेरींतल्यान ते काडून उडयला. ते खातीर जल्म तारखेच्या पुराव्या वयल्यान आधार काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. अयोध्येक 22 जानेवारीक जावपी श्रीराम प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळ्या निमतान केंद्रीय कार्यालयांनी काम करप कर्मचाऱ्यांक अर्ध्या दिसाची सुटी जाहीर केल्या. त्या दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2:30 वरां मेरेन तांकां सुटी आसतली. बिरेस्तारा हे संबंधी आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयान जारी केला.
श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याचे प्रक्षेपण अमेरिकेसयत 50 देशांनी करतले. हो धार्मीक सुवाळो पळोवपाक मेळचो देखून गोंय, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेश ह्या 5 राज्यांनी आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी शिक्षणीक संस्थांक पुराय दीस सुटी जाहीर केल्या. आता केंद्र सरकारान आपल्या कर्मचाऱ्यांक अर्ध्या दिसाची सुटी जाहीर केल्या. ह्या काळात अयोध्येंतलो सुवाळो पळोवपा वांगडा घरांत आनी लागसारच्या देवळांनी धार्मीक कार्यावळींनी वांटेकार जावपाक मेळचे देखून ही सुटी जाहीर केल्या. भारतान संवसारांतले 4थे बळिश्ट सैन्य आसा. लष्करी क्षमतायेचे नदरेन अमेरिका सगळ्यात बळिश्ट देश. संबंधीत डेटा दवरपी ग्लोबल फायर पॉवर ह्या संकेतथळान संवसारांतले 145 देशांच्या सैन्यांच्या क्षमतायेचे विश्लेषण करून मिलिटरी स्ट्रेंथ लिस्ट 2024 क्रमवारी जाहीर केल्या. हे वळेरेंत रशिया दुसरो आनी चीन तिसरो आसा. 60 परस चड मापदंडाचेर आदारीत हे वळेरेची क्रमवारी केल्या. तातूंत सैनिकांची संख्या, शस्त्रां, आर्थीक स्थिती, सुवाद आनी साधन सुविधा हांचो विचार केल्लो आसा. हे वळेरे प्रमाण पाकिस्तानान संवसारांतले 9वे बळिश्ट सैन्य आसा. कॅनडान शिकपाक वचपी भारतीय विद्यार्थ्यांचो आंकडो 3 म्हयन्यांत 86% देंवलो. फाटल्या वर्सा जूनांत जाल्ल्या खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंग निज्जर हांचे हत्ये उपरांत दोनूय देशांत तणाव निर्माण जालो. हाकाच लागून विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणी जाला अशी माहिती कॅनडाच्या इमिग्रेशन मंत्र्यान दिल्या. मंत्री मार्क मिलर हाणें म्हणलें, आता भारतांत फकत 21 कॅनडियन अधिकारी काम करतात. कॅनडान भारतीय कामगारांची संख्या पयलींच उणी आशिल्ली. अधिकाऱ्यांच्या उणावाक लागून विद्यार्थ्यांक कॅनडांत शिकपा संबंधी चडशी म्हायती मेळूंक नाशिल्ली. त्याच वेळार ऑटवालांतल्या भारतीय उच्चायुक्ताचे सल्लागार सी गुरू सुब्रमण्यम हांणी सांगलें, निवासी आनी शिकोवपाच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान भारतीय विद्यार्थ्यांक कॅनडाक येवपाची इत्सा ना. ओडिशाचे आदले मुख्यमंत्री 9 फावटीचे खासदार गिरीधर गमांग हाणें घरकान्न चल्या सयत 9 वर्सां उपरांत परत काँग्रेसीन प्रवेश केला. 2015 भाजपान गेल्ले, 2023 तेलंगणाच्या भारत राष्ट्र समितींत आयिल्ले. आता ते काँग्रेसीन गेल्यात. अटल बिहारी वाजपेयी हांचे 13 म्हयन्यांचे सरकार एका मतान पडिल्ले. ताका गमांग जापसालदार आसले. कवटडी बाळूजीवाडी हांगच्या सूरज सुरेश महालदार ह्या तरणाट्याक सोमारा 15 जानेवारीक सांजे वेळार क्रिकेट खेळटना मरण आयलें. सूरजाक छातयेन दुखपाक लागले. थंय हाजीर आशिल्ल्या ताच्या इश्टांनी रोखडोच ताका धारगळच्या रेडकार हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. ताचे पयलींच ताका मरण आयिल्लें. सूरजाच्या अचकीत मरणाक लागून कवटणी पंचक्रोशीत दुख्ख पातळ्ळा. तो कोलवाळीच्या बिनानी कंपनीत इंजिनियर म्हणून काम करतालो. ताचे कुडीचेर मंगळारा सांज वेळार निमणे संस्कार जाले. ताचे फाटल्यान आवय, बापूय, भाव असो परिवार आसा. बांदकाम मजुरांक गुरवारपणा खातीर हाचे फुडें 10,000 रुपयांच्या जाग्यार 30,000 रुपया मेळटले. मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ही माहिती दिली. मोन्सेरात हांचे फुडारपणा खाला आयज कामगार कल्याण मंडळाची बसका जाली. हे बसकेन कामगारांक मेळपी आर्थीक लावाचे रकमेंत वाड करपाचो निर्णय जालो.
राज्यांत 16,000 बांदकाम मजुरांची नोंद आसा. जांची नोंद आसा तांकांच कल्याणकारी येवजणेचो लाव मेळटलो अशें कामगार आयुक्त राजू गांवस हांणी सांगलें. येत्या अधिवेशनांत अलवारा जमनीचे हक्क दिवपा खातीर दुरुस्ती विधेयक येवचें ना असो प्रस्ताव ना अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें.